one of the hospital. 5 दिसांचे गणपती पावयले आणि गोयचे नुस्ते मार्केटांनी आयतारा सकाळी लोकांची गर्दी पडली। मार्केटात तरातरांचे नुस्ते, काय कडेन नुस्ते म्हारग जाल्यार काय कडेन सवाय। पळोवया गोयच्या नुस्ते मार्केटांनी पडिल्ली लोकांची गर्दी। पुराय श्रावण म्हयनो ते चवथी मेरेन गोंयांत चडशे जाण शिवराक रावतात। तातूंत अंदू अदीक म्हयनो आयिल्ल्यान चड काळ लोकांक शिवराक रावचे पडले। आयतारा 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन जाले। सोमारा लोकांची नुस्तें मार्केटांनी गर्दी। लोकांनी गणेश चतुर्थीच्या आमच्या श्रावणाच्या दरम्यान 1 म्हयनो जो उपासाचो तेंच्यांनी जो आस्वाद घेतलो, नुस्त्याक मातशें पयस रावले। थोड्यांनी 2 म्हयने 1 म्हयनो आनी वरी चडच येयलो। त्या खातीर लोकांनी आनी 2 म्हयने उपास रावले। आयज ज्या बाजारान आयज येयल्ले आसा ते आयज पयशान रेट वाडला काय कितें वाडला तें पळयना। नुस्तें कशें आयज मेळटलें ते तोंडार आमकां आयज घास कसो नुस्त्याचो पडटलो हें आशेन आयज सगळे बाजारान येयल्ले आसा। आनी नुस्तें वाडलेलें आसा हें म्हत्वाचें आहा। नुस्तें वाडलात पूण लोकांनी आतां रेट पळोवना, नुस्त्याची चव आयज कशी मेळटली हेजें लक्ष दिवन आमी नुस्तें घेतलेलें आसा। मोठें नुस्तें घेतलें जाल्यार पयशे चड न्हू। नुस्तें अंकल कशें आसा? नुस्तें आहा सवाय आहा, व्हडलें म्हारग चड ना। ओके। व्हडलें नुस्तें तर बरें घेतलेलें बरें बरें तांबुशे तोणाच्यो मागीर मुड्डोश्यो तें नुस्तें म्हारगूच। आयज चड आमकां गर्दी दिश्टी पडटा। हां चड गर्दी दिश्टी पडटा। हय आयज थोडे आसा तो पयलो दीस खावपाचें न्हू, लोकांक आयज गर्दी आसतली। सो आयज कितें म्हारग बीन आसा नुस्तें ना न्हू, नॉर्मल रेट। आमकां ओके परवडटा तें बरें आहा, रिजनेबल रेट आहा। दिवचलच्या नुस्तें मार्केटात नुस्तें घेवपाक लोकांनी गर्दी केली। म्हारग आसून लेगीत नुस्तें मोगी खवय्यांनी नुस्तें विकत घेवपाक घुरी घाल्ली। इसवण आनी मुड्डोश्यो 800 ते 900 रुपया किलो जाल्यार पापलेटां सुंगटां लेगीत म्हारग आशिल्ली। आयज हांव नुस्त्याक गेल्लो आसा, पण आयज श्रावण 2 म्हयने जाले चालू आसलो, त्या कारणान आनी तितून चवथ जाली आनी चवथीचे 5 दीस गणपती पळोवन आयज हांव नुस्त्याक गेल्लो आसा। म्हटल्यार नुस्त्याक येयला म्हटल्यार वतात थंय म्हारगाय, इतकी म्हारगाय आसा की ते घेवपाकूच आमकां परवडना। तरी आसतना कितें करतलो? शिवराक 2 म्हयने रावल्ल्या कारणान ताका लागून आमकां ते म्हारगाय नुस्तें घेवचें पडलें। भरपूर म्हारग पण अशें घेवपाक गेलो जाल्यार कमीत कमी एक सादें पापलेट घेतलो जाल्यार 600 रुपया किलो सांगता। ते कशें परवडटले? इसवण घेवन गेलो जाल्यार 800 रुपया सांगता। तर कशें घेवपाक गेलो? ताका लागून आमकां आतां अशें जालें की बारीक कितें बांगडे म्हणटा आनी हें म्हणटा ते घेवन आमी आतां घरा वचपाचें आहा। नुस्तें म्हटलें की गोंयकार सामके पिशे जातात। नुस्तें नासत जाल्यार चडशे जाणांक जेवण चलना। 5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत आतां हळू नुस्तें मार्केटांनी गर्दी जातली। आयतारा दिवचलच्या नुस्तें मार्केटांत नुस्तें मोगींनी प्रचंड गर्दी केल्ली। ताचें कारण म्हळ्यार श्रावण म्हयनो आनी ताचे उपरांत आयिल्ली चवथ, हाका लागून सुमार 1.25 म्हयनो चडशे जण शिवराक आशिल्ले। काल 5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत आतां नुस्तें खावपाक चडशे जाण मेकळे जाले। आयज दिवचलच्या बाजारात बांगडे, इसवण, मुड्डोश्यो, पापलेटां आनी हेर सगळ्या प्रकाराचे नुस्तें विकपाक उपलब्ध आशिल्ले। मात हे नुस्तें बरेंच म्हारग आशिल्लें। तरी लेगीत सुमार 1.25 म्हयनो नुस्त्या पासून पयस आशिल्ले नुस्तें मोगी नुस्तें व्हडा उमेदीन खरेदी करतना दिसून येताले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।